दिल्लीत आम आदमी पक्षाचो पराभव जालो जाल्यार भारतीय जनता पक्षाक जैत मेळ्ळें। लोकसभा वेंचणुकेक काँग्रेस आनी आम आदमी पक्षान युती केल्ली, मात दिल्लीत दोनूय पक्षांनी स्वतंत्रपणान वेंचणूक लढयली। गोंयांत सुद्धा ह्या पक्षाचे फुडारी एकामेकाचेर आरोप करतात आनी RGP बी टीम म्हणून आरोप करतात, मात हाचे वेल्यान हे पक्ष सुवार्थाचें राजकारण करतात हें स्पश्ट जाता, अशें मनोज परब हांणी म्हळां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ते इंडिया अलायन्साचे गठबंधन जे आसा ते दिल्ली इलेक्शनाक आमकां दिसूंक ना, म्हणजे ते जावंक ना। थंय काँग्रेसीन आपली सिटां घातलेली आनी आम आदमी पार्टीन आपली सिटां घातलेली। दोगांनी सेपरेट इलेक्शन कंटेस्ट केले। दोगांच्या लिडरांनी टॉप लिडर जावं तो अरविंद केजरीवाल नाजाल्यार राहुल गांधी, हे दोगांयनी दुसरी पार्टी म्हणजे आम आदमी पार्टीन काँग्रेस कशी BJPक हेल्प करता हे सांगले। राहुल गांधीन केजरीवाल कसो फोटिंगपणा करता, जावं लोकांक कसो फटयता आनी कशें करप्शन केला हे गजाली सांगले। हेच लिडर 2024च्या इलेक्शनाक गोंयांत येवन सांगताले की आमी वांगडा मेळून BJPक घरा बसोवपाक जाय, आमी देश वाचोवपाक जाय, कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाक जाय। 2024 जानेवारी फेब्रुवारीन हे गजाली नेटान चल्लले, कित्याक तेच्या पयलीं डिसेंबरान जेन्ना इलेक्शन जाल्ले मेन 3-4 स्टेटींचे, त्या स्टेटींनी ते गठबंधन नासले। इलेक्शन जाल्या उपरांत ह्या दोनाय पार्ट्यांक देश वाचोवपाचो ना काय, आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीक आतां कॉन्स्टिट्यूशन खतरेमे दिसना काय, ह्या दोनाय पार्टींक आतां BJPक घरा बसोवपाची कशी दिसना काय, हे सगळे प्रश्न लोकांच्या मनान येयले आनी लोकांनी थंय आपलो मॅन्डेट दिलो। आतां जी गरज आसा ती गोंयकारांनी विचार करपाची की हे जे पार्टी आनी तेंचे जे लिडर्स आसा, टॉप लिडर्स, जे एकामेकाक करप्ट म्हणटात। हेच्याय पयलीं अरविंद केजरीवालान सगळ्यांक करप्ट म्हटलेले, तो लालू प्रसाद यादव जावं, तो नितीश कुमार जावं, ती ममता बॅनर्जी जावं, ना राहुल गांधी जावं, सोनिया गांधी जावं, सगळ्यांक करप्ट म्हटलेले, सगळ्यांची स्कॅमां भायर काडटा म्हणून सांगलेले। बट सेम अरविंद केजरीवालान 2024 हातीन हात घालून 2024चे लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट केले आनी इलेक्शन कंटेस्ट जाल्या उपरांत परते तेंकांच करप्ट, चोर, फ्रॉड, स्कॅमिस्ट, BJPची बी टीम ही सगळी टायटलां दिवन मेकळो जालो। आतां गोंयांक हे इलेक्शन इम्पॉर्टंट ना जाल्यार गोंयांक हो रिजल्ट इम्पॉर्टंट इतल्याक लागून की गोंयकारांनी विचार करपाक जाय की हे दोनूय पॉलिटिकल पार्टी जे सेल्फिश राजकारण करता, गोंयकारांक पिशान काडपाचें राजकारण करता, गोंयकारांक इल्युजनान दवरपाचें जे राजकारण करता आनी BJPक आपुणूच उडयतले म्हणून जे सांगतात, हे आयज फटींग म्हणून सिद्ध जाल्लेलें।